पेडण्या माडाची रॅली गोवा फॉरवर्ड आणि थंयची काँग्रेस एकठांय आसतली. माडाचे यात्रेक लोकांनी मोठ्या संख्येन येवचे म्हण आमदार विजय, काँग्रेसीचो आदलो आमदार बाबू आजगांवकारान उलो मारला. माडाक झाडांतल्यान काडपाचेर सरकारान खंय यू टर्न घेतिल्लो ना म्हूण सरकाराचो निशेध करूंक पेडण्यासावन आयतारा माड रॅली सुरू जाता. गोवा फॉरवर्डान राजकीय पक्ष आनी एनजीओक घेवन रॅली दवरल्या. गोवा फॉरवर्डान माड यात्रा काडपाक फुडाकार घेतला आनीक पूण सगळ्यांक एकठांय करून सगळ्यांक बरोबर घेवन आमी माड यात्रा काडटले. तातूंत भितर बाकीचे राजकीय पक्ष आसतले, एनजीओज आसतल्यो. कितें पळय चल्लां तें माड यात्रेचें एक प्रेल्यूड म्हळ्यार पूर्व तयारी, प्री प्रिपरेशन. हांगा गोंयचे सुमार एक 12 आर्टिस्ट एकठांय जाल्यात आनीक तांची पेंटिंग्स चालू आसात. आमी सरकाराक एक डेडलायन दिल्ली की शुक्रार मेरेन हो जो माडाचो एमेंडमेंट आहा, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट एमेंडमेंट जो हाडला हो तांणी विड्रॉ करचो. हे खेपे हो यू टर्न मारपाक सरकाराक आमी फूल सपोर्ट करता म्हणिल्लें. चल मारा म्हणून तुमी इतले यू टर्न मारले, आतां होय बी एक यू टर्न मारा म्हणून. पूण ते हो यू टर्न जो गोंयकारांक जाय तो मारूंक ते सोदनात. माड यात्रा म्हणटा ती आमी 21 तारखेक सुरवात करतात. दारगळ 2 खांब्या कडेन 10 वरांचेर आमी सुरवात करतले. भगवतीच्या देवळान वचून आमी नाल्ल दवरतले आनी मागीर थंय एक पब्लीक मिटींग जाता. तांकां दिसता आमी कितेंय कायदो करतले आनी गोंयकार तो मान्य करून घेतले. श्रीफळाची जी हत्या करपाक मुखार सरलेले आसात आनी त्याचे खातीर जो कायदो केला ताचेर आमचो सारको विरोध आहा आनी हांव गोंयकाराक आव्हान करता की ह्या चळवळीक तेंच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. शिवाजी महाराजांच्या धोरणाप्रमाण राजकारणातलो भ्रष्टाचार मुक्त करपाचो यत्न जावंक जाय म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो. फर्मागुडयेर शिवजयंती सुवाळ्यांत तो उलयतालो. शिवाजी न्याय दितना जात धर्म पळयनाशिल्लो म्हूण मुखेल वक्तो इतिहास अभ्यासक डॉक्टर दीपक देशपांडे उलयलो. स्कुलांच्या भुरग्यांक आठां काडून तिश्तत दवरली. मुख्यमंत्री पावलो उसरां. फर्मागुडये सयत म्हापशें, वास्को, दिवचले आनी पेडण्याय शिवजयंती कार्यावळी जाल्यो. संपूर्ण गोवा काल रात्रीपासून मी शिवमय झालेला पाहतोय आणि ज्या वेळेला जगन्नाथ सरकारांसारखा शिवाजीचा टीकाकार कायम असं म्हणायचा की शिवाजी हा जगाचा राजा आहे, हे आज मला गोव्यात आल्यानंतर पटलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक गुण शिकूया, समजून घेऊया. म्हाका दिसता आम्ही आमच्या क्षेत्रात चमक दाखवू शकतले. आम्ही क्षेत्रात चिकाटी आणि आदर्श निर्माण करतले. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे राजकीय क्षेत्रातलो भ्रष्टाचार निर्मूलन करपाचे मोठे काम आणि नीतिमूल्य जपण्याचे मोठे काम आम्ही सगळेजण करपाक आज कटिबद्ध जाऊया. आम्ही शपथबद्ध जाऊया. शिवाजीच्या पुतळ्याक हार घालपाक जो एक ठरयिल्लो आशिल्लो तो आज वेळाचें पालन केल्लें ना. पयली गोष्ट म्हणल्यार प्लॅनिंग, नियोजन जें आसा ते वेळेचें नियोजन आसूं, ते प्रशासन आसूं, हें अत्यंत अशें शिस्तबद्ध अद्याप पाळपाक जाय. त्यांच्याकडे अनेक मुसलमान विश्वासी लोक होते. त्यांचा स्वतःचा सिव्हिल सचिव हा मुसलमान होता आणि अशा तऱ्हेने त्यांनी हिंदू मुसलमान असा भेदभाव न करता न्यायाचं राज्य, चांगलं राज्य हे त्यांनी प्रस्थापित केलं. आज गोव्यासारखे एकदम शांत प्रिय राज्यात त्यांनी जे राजकारण खेळत आहे ते शिवाजीला त्याला मान्य नाही, देवाला मान्य नाही, आम्हालाही मान्य नाही. अशें दिसून आयलां की इतिहासाच्या पुस्तकांतून शिवाजी महाराजांचें नांव गायब जायत गेलां. आज कितकेशाच युवकांक जर विचारलें शिवाजी महाराज कोण जावन गेले तर तांकां अजून ते कांय खबर ना. तर असल्या कार्यक्रमातून खंय तरी शिवाजी महाराजांचें नांव परत परत लोकांच्या तोंडा फुडें त्यांची उत्सुकता जागी करप किंवा शिवाजी महाराजांचो इतिहास आणि मराठ्यांचो इतिहास काय आसलो हेची थोडीशी जरी दखल तेंच्यांनी घेवची असा ह्या कार्यक्रम साजरे करून आमी तेचे भाग पडटा. गोंयांत खूब कमी स्टेज कलाकार आसात. घडये राज्यांत फिल्म स्टुडिओ नाशिल्ल्यान कलाकार तितले तयार जायनात म्हूण कला संस्कृती मंत्री दयानंद मांद्रेकार उलयला. सांखळे रवींद्र भवनात पहिल्या कोंकणी मराठी फिल्म महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्यांत तो उलयतालो. महोत्सव 21 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो. सुवाळ्याक अभिनेत्री रिमा लागू मुखेल सोयरी आशिल्ली. ट्रायल बेसिसचेर
आमी ठरयलें की एखादो फिल्म महोत्सव हांगाच घडोवन हाडचो कशा पद्दतीन आमकां हेजो रिस्पॉन्स मेळटा हें पळोवपा खातीर हो पयलो चित्रपट महोत्सव आमी सांखळेच्या रवींद्र भवनात दवरला. वेगवेगळ्या गावांमधनं सुद्धा अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांची गरज आहे. ती आपली बौद्धिक गरज असते. आपण ठरलेली कामं करत असतो, जगत असतो. आम्ही जर प्रत्येकाने जर करत गेले बऱ्यो गोष्टी जाल्यार गोंय आमचे प्रोग्रेस सुदारतले. गोंयचे बद्दल कोण उलोवपाना. जे स्टेज आर्टिस्ट जे डायरेक्टली इनडायरेक्टली नाटकान किंवा फिल्म हेतून स्टुडियोन काम करपी असे जे स्टेज आर्टिस्ट आहे गोंयांत खूब कमी आहा आणि ते गोंयांत कित्याक मोठ्या प्रमाणात जावंक शकले ना हे कदाचित हांगा जर म्हाका दिसता कदाचित एक बऱ्यापैकी फिल्म स्टुडियो जर आसलो जाल्यार त्या फिल्म स्टुडियोच्या माध्यमांतून कदाचित आज एक 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 करीत कदाचित थोडे आर्टिस्ट वयर सरूंक शकताले. घेऊया एक विराम.